माझें नाव परशुराम सोनुल्लेकर. हांव मुरमुगांव जेटी हांगा रावता आणि अदानीचो जो प्लांट आसा आणि तो हार्डली एक अरावंड 50 to 70 मिटर्स म्हाज्या घरा कडल्यान आहा. सो आमी जेन्नाच्यान हो प्लांट जेन्नाच्यान अदानीचो आनी जिंदालाचो फ्रॉम 2009 जेन्ना जिंदालाचो प्लांट स्टार्ट जाला आनी 2014 जेन्ना अदानीचो प्लांट जाला तेन्नाच्यान आमकां म्हणटा ते आमच्या घरान इतलो कोल येता. हेच्या वयल्यान आमी खुबशे कंप्लेनी गोवा पोल्युशन बोर्डाक केल्ले आहात. सरकाराक खुबशें निवेदन दिल्लें आहा पूण सरकाराचो म्हणटा तो एक ब्लायंड म्हणटा तो गव्हर्मेंटाक पडून गेल्लो ना की कितें आमी करपाचें तें. जेन्ना 2017 जेन्ना पब्लीक हियरींग घेतलेली तेन्ना आमी गोवा पोल्युशन बोर्डान आनी कलेक्टरान जी पब्लीक हियरींग कंडक्ट केली ताका आमी क्लियरली सांगलें की हांगा एक्सपान्शन तर तुमी सोडून दिया. हांगासर जो तुमचो कोल आसा तो तुमी कंप्लिटली बंद करपाचो. पूण तेच्यारय कांय एक्शन जाल्ली ना. 2019 आमी एक व्हिडिओ व्हायरल केल्लो. त्याच्या उपरांत एक 7 दिसां खातीर गोवा पोल्युशन बोर्डान हो कोल हँडलिंग प्लांट बंद दवरलो अदानीचो आनी जिंदालाचो. पूण 7 दिसां उपरांत तांकां परतीन परमिशन दिली. सो सरकार आयज जे कोल हब गोंयान करूंक सोदता जेन्ना हांगा 12 मिलियन मॅट्रीक टन्सूच तांकां कोल हँडल करपा जायना आनी आयज सरकार म्हणटा की आपूण कोल हब करपाचें ना. सो म्हाका दिसता सरकाराची ही सामकी फटिंगपणां चाललेली आहा. आनी आयज जे डबल ट्रॅकिंग प्रोजेक्ट आहात किंवा जे रिवर नॅशनलायजेशन आसा हे 4 लेनिंग ऑफ रोड्स आसात किंवा जो पावर ट्रान्समिशन प्लांट आहात हेतूर सरकाराचो फक्त एकूच हेतू आहा की गोंयान जो कोल हब आहा तो करपाचो. सरकारान कितलेंय फटयलें तरी म्हाका तर दिसना की कोल हब जावपाचो ना. हो म्हाका दिसता सरकारान क्लियरली डिसायड केल्लें आहा की कोल हब हांगा जातलोच. आनी आयज जे आमी प्रॉब्लम फेस करतात जे मुरगांवचे वास्कोचे लोक जे प्रॉब्लम फेस करतात ते म्हाका दिसता सबंद गोंयाभरचे जे लोक आसात तांकां हो प्रॉब्लम फेस करपाचो पडटलो. सो म्हाजो एक सरकाराक सरकार आयकना तरी म्हाका एकदां आनी सरकाराक सांगूंक सोदता की तुमी लोकांच्या भलायकीचें चिंता. आयज जे कोवीड क्रायसीस जेन्ना जाल्ले तेन्ना मुरगांवान सगळ्यांत जास्ती केसीस जावपाचो रिजन म्हणटा तो इट इज ऑन द टेबल की 4,500 एसेंब्लीन हेल्थ मिनिस्टरान सांगलेल्या की मोर दॅन 4,500 रेस्पिरेटरी आणि बाकीचे जे लंग्स डिसऑर्डर डिजीज आहात ते फक्त मुरगांव वास्को आणि मुरगांवाच्या लोकांक डिजीजीस आहात. सो म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान हेच्यार कितें तरी विचार करपाचो की हे हांगासर इतलो रेस्पिरेटरी डिजीज लोकांक आसा. सो म्हाका दिसता सरकारान हे जे आपले डबल ट्रॅकिंग किंवा जे कोल एक्सपान्शन प्लॅन आसा हे स्क्रॅप करपाची गरज आसा. आयज जिंगा एमपीडीचो जो अदानीचो आनी जिंदालाचो प्लांट आहा तेजे जे पोल्युशन कंट्रोल लेवल आहा ते गोवा पोल्युशन बोर्ड कंट्रोल करता. पूण जेन्ना डबल ट्रॅकिंग ऑफ रेल्वे जातली आनी जेन्ना रेल्वे जिंगासर कोलाचे वेगन स्टेशन आसतलें फॉर मोर दॅन 5 to 6 hours म्हाका एक सरकाराक विचारपाचें दिसता की हो जो पोल्युशन आयज गोवा पोल्युशन बोर्ड हॅज टोटली फेल्ड टू कंट्रोल पोल्युशन ऑल सॉर्ट ऑफ पोल्युशन एट मुरमुगांव. सो म्हाका सरकाराक विचारपाचें आहा की जेन्ना हे वॅगन्स जेन्ना प्रत्येक गांवांनी वचून रावतले किंवा जेन्ना ते मूव जातले तेचो पोल्युशन हो सरकार कंट्रोल करतली. सो आयज हे जे जितले प्रोजेक्ट आहात हे सगळे आयज रेल्वे नॅशनलायजेशन जाल्लेली आहा आनी एअरपोर्ट नॅशनलायजेशन जाल्लें आहा, प्रायवेटायजेशन जाल्लें आहा, पोर्टाचें प्रायवेटायजेशन जाल्लें आहा. तेन्ना म्हाका दिसता की आयज जे गव्हर्मेंट म्हणटा की ट्रेन्स आमी थोडे प्रायवेट प्लेयरांक दितले. सो म्हाका दिसता हे जे अदानी आनी जिंदाल आहा दे आर इन अ व्हेरी ह्यूज कॅपेसिटी टू बाय दीस रेल्वे किंवा ते आपले हेच्या खातीर जो कार्गो आहा हँडल करपा खातीर ते यूज करपाची तेंची कॅपेसिटी आहा. आनी म्हाका दिसता आयज जो रेल्वेन आयज जे दिसाक 12 ते 13 वेगन्स वयतात ते म्हाका दिसता हे डबल ट्रॅकिंगान 3 पटीन 4 पटीन वाडपाची शक्यता आसा. सो हे जो एक्सपान्शन प्लान आहा गव्हर्मेंटाचो तो म्हाका दिसता टोटली आउट ऑफ गव्हर्मेंटाच्या हातान कांय उरपाचें ना. की एवरीथींग वील बी मॅनेज बाय सेंट्रल आनी जेन्ना सेंट्रल गव्हर्मेंट कितें डिसायड करता म्हाका दिसना की सरकार स्टेट गव्हर्मेंटा कडेन कांयच कॅपेसिटी उरपाची ना. सो आमचो हे तिनूय प्लांट प्रोजेक्टा खातीर निशेध आसा आनी आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागतात की हो जो कोल हँडलिंग मुरगांवान आसा तो कंप्लीट बंद करपाचो. कित्याक हे कोलाचो गोंयकारांक कसलोच फायदो ना. हांगासर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन झिरो आसा. हांगा जर आमी एक ट्रेंड पळयत जाल्यार अदानीन किंवा जिंदालान जे लेबर येतात ते 3 किंवा 6 म्हयन्यान काम सोडून वयतात. म्हाका दिसता सरकारान हेचेर एक इन्व्हेस्टिगेशन करपाची गरज आहा की हे लोक 3 ते 6 म्हयन्यान जे लेबर येतात ते कामां कित्याक सोडून वयतात. तेंचे हेल्थ रिकॉर्ड्स गव्हर्मेंटान म्हाका दिसता प्लेस करपा जाय. तर सरकार म्हणटा की हो कोल हेल्थ हॅझर्ड ना
कारण म्हाका दिसता ते जितले आज मेरेन जितले लोक काम सोडून गेले ते बिकॉज ऑफ सर्टन हेल्थ इश्यूज काम सोडून गेले आसतले. सो म्हाका दिसता सरकारान लोकांक फटोवपाचें ना. हांगासर मुरगांवान पोलाचो व्हडलो इश्यू आहा आनी हे डबल ट्रॅकिंग 4 लेन आनी 4 लेना खातीर हेच्यान 2 पटीन 4 पटीन हो प्रॉब्लम गोंयभर वाडपाचो आहा.